वर्साच्या भुरग्यांनी जर 80 आणि 85 सुद्धा घेतले न्ही, ते इक्वलंट टू 98% हे आमी लक्षांत दवरूंक जाय. खूबदां आवय बापायचे एक्सपेक्टेशन भुरग्या कडल्यान इतके वाडटा की इतलो ताजो केवस जाता की शिक्षण घेवन बरे मार्क मेळोवन इवन परीक्षेक एक्सल टॉप मार्क येवन सुद्दां ते परफॉर्म करूंक शकना कित्याक तांची मायंड फ्री नासता. प्रॅक्टिकल ज्ञान हें सगळ्यांत गरजेचें. गोंयाची जी उंची आसा ती बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा खूब वयर आसा. आपण चडशे जाण टीव्ही पळयता, दिल्लीक आप सरकार सदांच हे सांगतात शिक्षणाचे बद्दल तांणी जो इम्प्रुवमेंट केला आनी खरोखरच केला. फॉर लास्ट जे 2 टर्म ते आसात न्ही शिक्षणांत ताणें खूब केला. तशेंच आतिशी म्हणजे शिक्षण मंत्री आशिल्ले, तिचे कडेन संवाद करपाचो. हांव रोटरी क्लब कोर्टाचो प्रेसिडेंट आसले कारणान थंय वचप जालें आनी तिचे कडेन वार्तालाप करप जालो. सो हांवें ताका एक सांगलें, जी स्टँडर्ड तुमी थंय म्हणटात पळय न्ही, हें स्टँडर्ड आमी आमचे 30 वर्सां पासून लास्ट 30 वर्सां पासून गोंयांत आसा. म्हणजे गोंयांत एकदम समृद्ध शिक्षण चालू आसा, एडवान्स शिक्षण चालू आसा, पूण ताचो फायदो आमी घेवपा जाय. आमचे भंडारी समाजाचे लास्ट 10 to 15 years जाले जाल्यारूच प्रत्येकाक एक जाण भुरग्यांनी शिकूंक जाय म्हणून.